तुझे आयतो जिवी आमची बोलो जीवाला तुझ्या वाटो घेऊ ससांची बेसोडू मंदिरात तुझ्या सभ्या बापा आमच्या सर्वेच्या तुवे केल्या सरुकारा भरता वाटो पायल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौभे आसू उपदेशाचे पुस्तक आईच्या पहिल्या वाचपांत आमकां आरंभ करता व्यर्थ सुव्यर्थ सगळें व्यर्थ म्हणून कित्याचो सुबरवोसो ना म्हळ्यार आमी कन्नडांत हाताशे म्हणटा हात उदारे करना आनी कांय जालें ना म्हणली निराशा न्हय ही व्यर्थ सुव्यर्थ म्हळ्यार तोय आमचो अणभव निमाणें आमकां कितें उपकारता आमकां सासणाच्या जिविताक उपकारता देव मात्र उरलें सगळें आमी आपणायिल्लें कोणांत आमी सोडून वचचें पडटा देखून आज पळया सकाळी फुडें आमी हांगासर आयले हांव कितें आसूं देवाचो आशिर्वाद आसूं देखून गरज तुल्यो वस्तू सोडया ह्या घडये आमकां जाय देवाची कृपा ताचो आशिर्वाद ते मात्र आशिवया आनी ह्या येवकारिस्तान खरेपणी देव आमच्या सांगाता आसून आयचो सगळो दीस जावं सगळो हप्तो ताच्या कृपेन आमी जियोवच्याक ताची कृपा मागया आनी येवकारिस्त फावते परी भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून येवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसरून सांगता मनान चिंतून कोणाक उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून दोगेवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया देवा आमच्या बापा पवित्र समर्थीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचे थरायल्याय तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवो चलयता सासणाच्या सासणाक उपदेशकाच्या पुस्तकांतलें वाचप व्यर्थच व्यर्थ व्यर्थच व्यर्थ सगळें व्यर्थ मनीस ह्या संवसारान परिश्रमान करता त्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो
एक पिळगी वेता आनी एक येता, पूण पृथ्वी शाश्वत उरता. सूर्य उदेता, सूर्य अस्तमता. उपरांत आपूण उदेता त्या स्थानाक तो वेगवेगळी वेता. वारें दक्षिणेक वेता, उपरांत उत्तरेक घुंवता. वारें घुंवोवन घुंवोवन वेता आनी आपली भोंवडी परत सुरू करता. सगळ्यो न्हंयो दर्याक वेतात, तरी दर्यो भरना. ज्या जाग्याक न्हंयो वळटात त्या जाग्याक त्यो वळत आसतात. सगळ्यो वस्तू उपगोवन हाडटात आनी ती व्हरनूंक उतरां पावनात. दोळे पळोवन पळोवन तृप्त जायनात. कान आयकोन आयकोन दादोशी जायनात. जें आसलें तें आसतलें, जें केलां तें करतलीं. सुर्यापंदा नवें कांयच ना. पळया, ही एक नवी वस्त. अशे खंयचे वस्तू विशीं म्हणूंक जाता? आमच्या काळा प्रास भोव आदिती आसली. आदल्या काळार जियेल्ल्यांचो उगडास आतां ना. फुडल्या काळार जियेतल्यांचो उगडास तांचे उपरांत येतल्या मदें आसचो ना. देवाचें उतार हें. देवाचें उडोवकार. सर्वेस बरा संततेचे संततेक तूं आमचो आसरो. सर्वेस बरा संततेच्या संततेक तूं आमचो आसरो. मनशानो फाटी वसा अशें परमांती, मनशाक तूं परत्यान मातयेक पाटी वताय. 1000 वर्सां तुजे दृश्टीन येवन गेल्या कालच्या दिसा वारातीच्या एका पारा सरकी. सर्वेस बरा संततेच्या संततेक तूं आमचो आसरो. तूं मनशाक उदकाच्या लोटा बरी वन भरताय. ताची जिणी सोपान कशी. सकाळीच्या दिसाक जीव जातेल्या तना परी. दीस उदेताना ते जीव जावन फुलता. दीस बुडताना ते बावून सुकता. सर्वेस बरा संततेच्या संततेक तूं आमचो आसरो. सर्वेस बरा संततेच्या संततेक तूं आमचो आसरो. हालेलुया, 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 हालेलुया. हांव स्वाट हांव सत आनी हांव जिवीत म्हणटा सो मी. म्हजे मारिपात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाशी वचूंक जायना. हालेलुया, हालेलुया.
सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसू लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता त्या दिसांनी घडल्ल्या सरसंगतींची खबर हेरोद्रा उपारायाच्या कानांत पडली. तेदवा ताका ताचे विशयान कितें चिंतचें म्हूण कळ्ळें ना, कारण थोडे जण जुवांक जिवंत उठयला म्हणटाले, हेर थोडे एलिया दिश्टीक पडला आनी थोडे पुर्विल्या प्रवाद्या मदलो एकलो जिवंत जाला म्हणटाले. पूण हेरोद म्हणालो, जुवांचे शीस हांवेंच कापयल्ले, तर हो कोण जायत हाचे विशयान कितें सकड हांव आयकतां. देखून जेजूक खुद्द पळोवंक तो आशेतालो. देवाचे उतर हे जायती आमी जाणवाय उलयता. थोड्या फावटी प्रायेक पावुल्ली ल्हाना कडेन उलयता आसतना या तांच्याच प्रायाच्या कडेन बसून उलयता आसतना आदीं अशें घडटालें, आतां कांयच ना म्हूण जाणवाय उलयता. दादल्यांक तुमकां कांय थोड्याक इल्लीशी संवय जाली आसतली, इल्लेशें कुट्ट्याचें घाल्ल्या वेळार संवसारांत कांयच उरलें ना सायबा. देखून जाणवाय दुसऱ्या दुसऱ्या नमुन्याचेर आमी उलयता. चड करून असली जाणवाय आयकल्ल्या वेळार आमी पळयत कितें पाठदळ कितें, एकच आमकां संवसाराचेर निराशा जाल्या आनी कांय बरवसो ना, आसलें संपून गेलां म्हणल्यार बरी. पळया, एका वर्सा आदीं ताच्या पयलींची 2 वर्सां कोरोना वेळार आमकां घरांनी आमच्या घरांनीच बंद जाल्ल्या वेळार आमी बसून हरी एकली सगळ्यांनी घरा त्याच घरच्या वणटी भितर आसात, पूण सगळ्यांनी बुधभाळ सांगची संवसार जालो म्हूण. कित्याक आमकां भायर एक मॅट काडयेत म्हळ्यार भायर वचूंक जायना, कितेंय करयेत म्हळ्यार कांय करूंक जायना. आनी त्या वेळार जाणवाय येता. पूण आयच्या देवाच्या उतरांत आयकूनची जाणवाय तसली न्हय. जाणवायाची पुस्तकां, जाणवायची जायती पुस्तकां आसात आमकां, ती लोकांची सादी जाणवाय, तांचो दिसपडतो अनुभव. आदी जाल्यार तुमी तुमच्या मदली वडां पयल्यांच्यो गादी आमी सांगताले हांव, आनी त्या गादींनी जायतो अर्थ आसलो. आतां कितें करचें, आमचे मोबायल आयल्या उपरांत सगळ्यांनी एकामेकाक धाडची मॅसेज धाडची मात, आनी दिसाचे सकाळीं फुडें आमकां एक 10-15 गादी मेळटात. सगळ्यांनी बुधभाळत सांगची. पूण ह्या पुस्तकांनी आमकां कितें पळोवंक मेळटा, तांचो दिसपडतो अनुभव, भावार्थाचो अनुभव. आनी ह्या अनुभवांत तो अनुभव ते सांगता आसतना ताका एक कारण आसा. एक तांचो अनुभव ते सांगतात, दुसरें तांच्या भुरग्या बळांक शिकोवची रीत ही. आमी सावकास करून इस्कालां सुरू केली आनी बदलाम सकड टिचरांचेर घालो. आतां टिचरांचें काम आमच्या भुरग्यांक अभ्यास दिवंक, आतां टिचरांचें काम तांकां वागोवंक म्हणल्यार बरी. पूण आदीं जाणवाय कोणातावन मेळटाली, बापायतावन पुताक, ह्या आज्यातावन ताच्या पुताक, ताच्यातावन ताच्या नात्रांक, संततीच्या संततीक ही जाणवाय वाळटाली. आनी कसली जाणवाय ही? भावार्थाची जाणवाय. भावार्थ आमी कसो जियोंक जाय म्हणून. आज सांगया, आज आमी विचारया, कोण आमकां भावार्थाची जाणवाय दिता? सगळां आमी आमचे बिझनेस कशें करूंक जाय, नश्ट कसो सुकोवंक जाय, पावस आयिल्ल्या वेळार कितें करूंक जाय, आनी पुरा जायत्यो संगती आमच्या राजकीय विशयांत आमी कितें करूंक जाय, ताच्या विशयांत आमकां जाणवाय जायती मेळटा. पूण भावार्थाच्या संगती विशयांत नैतीक हक्क आमकां आसा गी. एका बापायन पुताक सांगूंक जाता की आज पुता म्हज्या सारके जिये म्हणून. हें आमी वगडायलां. बापायन आवयन सांगूंक जायना म्हज्या सारकें पळय हांव तुका देख, भावार्थान तुवें कशें जियोंक जाय म्हणून. हें आमी वगडायलां. देखून आज आमी पयिल्लें मागूंक जाय कितें, तें नैतीक हक्क
नैतीक हक्क आमी आमच्या अणभोगांत सांगूंक जाय आमच्या भुरग्यांक अळे अशें अशें तुमी केल्यार अशें अशें तुमी वाडटल्यात असो 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 परिणाम जातलो. पूण जावं पुरो आमची भुरगीं आज विज्ञानांत हुशार जाल्यांत ताका लागून आमकां वडांक केल्लेशें आमी इल्लो संवसारांतल्यान भायर पडल्या बरी बगता. आनी असो बरो दाखलो मेळटा आयच्या शुभ वार्तेन. हेर उपाराय आसा राय तो ताका कितली जाणवाय जाय तितली मेळटा. आज आमी म्हणटा इंटेलिजन्स सगळ्या देशांक सगळ्या राज्यांक तांचे म्हणले पुलीस अधिकारी आसात. इंटेलिजन्स एकठांय करचे, माहेत एकठांय करचे. देखून तो राय म्हणटा आसतना सुमार एक लगभग 40 वर्सां तो राय आसलो इस्रायल असो. क्रिस्त पूर्व एक 3-4 वर्सां जावन क्रिस्त शका जेजूच्या सगळ्या काळार तो राय जावन आसलो. देखून राय जाल्ल्याक ताणें जाणवाय ह्या माहेत कितली आपणाव येती. जेजू विशांत अशें भियोंक जाय म्हूण नातल्लें. जेजू विशांत आपूण जायतें आयकता. देखून आमकां सुवार्ता आयकच्या निमाणे उतरान सांगता देखून जेजूक खुद्द पळोवंक तो आशेतालो. तर राय जाल्ल्याक एक जेजूक आपोवंक धाडूंक जायना. पूण नैतीक हक्क ताचे लागीं ना, नैतीकपण ना. देखून भायल्यान तुका अधिकार आसा, तुका पदवी आसा, पूण भितरल्यान सक्कड पुकू पुकू. कित्याक तोचो अनितीन जियेती आसा. ताच्या भावाच्या बायलेक ताणें दवरून घेतला, ताच्या बायलेक विच्छेदन दिलां, ताच्या सांगात झुजां आनी ह्या झुजांनी ताका तो जिखना म्हूण कळ्ळें. ताचोच बासो ताच्या विरोध झुजूंक तयार जाला रोमागारां सांगाता मेळून. देखून आपली पदवी राखच्या खातीर. देखून जेजू विशांत तो कित्याक आयकूंक सोदतालो. बहुशा ताका कांय बोगलें आसतलें. आतां हो मनीस आतां 12 ताणें एकठांयलां, ताच्या फाटल्यान आणखी 70 आसात. कोण जाणा 700 जाण आयले, 7000 आयले. आपणाचें राज्य गेलें जाल्यार जायते भोवटी जेजूचो आमी फाटलाव कित्याक करता. थंय हांगा आमकां आयकूंक मेळटा जेजू विशांत या आमकां कुणां मेळटात, अजापां मेळटात, पूण जेजूक नीस करूंक आयकूंक हें एक आपोवणें. देखून जेजू म्हणटा जायत्यांक आपयलां, थोड्यांक मात विंचलां. जायत्यांक आपयलां. आज पळया एका काळार आमी आमच्या कितें क्विजांनी शिकल्या. पयलें पुस्तक खंयचें तें प्रिंट केल्लें तुमी जाणात न्ही. प्रिंटींग प्रेस आयल्या उपरांत पयलें पुस्तक प्रिंट केल्लें खंयचें जाणात? बायबल. आनी आमी आमच्या क्विजांनी सांगलें बायबल प्रिंट जाल्लो म्हणून. ताचे उपरांत आमी म्हळें सगळ्या संवसारांत इतल्या भाशेनी तो बायबल तर्जुमो केला. लोक वाचता. बायबला विशयान माहीत आसा. आनी आज कांय नातल्यार तुमच्या मोबायलाचेर इंटरनेटाचेर कितलीय माहीत मेळटा. पूण जेजूक लागीं सरूंक कितल्या जाणांक जाता? माहीत जाणवाय कितलीय मेळटा जावं पुरो, पूण जेजूक लागीं सरचें, जेजूचो पाटलाव करचें एक आपोवणें. देखून आमी म्हणयेत क्रिस्तांवपण भिवकुऱ्यांक फावो जाल्लें न्हय. क्रिस्तांवपण धैर्य आसल्ल्यांक मात्र. हेरोद रायचो जावन आसलो पूण ताचे लागीं भितर धैर्य नातल्लें. तो भियेल्लो. देखून आतां जेजू विशांत माहेत तो एकठांय येता. हांव जायतें आयकतां. ताचे जावं पुरो ताचे चेला कोणी आसले ते सांगतात ताका तुवें अशें अशें करूंक जाय या आळे तो ताचे विशयान अशी अशी खबर आसा. पूण नीस करून जर तर जेजूचो त्या दीस ताणें पाटलाव केल्लो, ह्या जेजू विशयान ताणें बरें चिंतल्लें. आज कोण जाणा सुवार्ता 2000 वर्सां उपरांत ही बऱ्या खातीर तसो उगडास करते आसले. ताणें जिवेशी मारल्या जुवांचे आमी फेस्त करता पूण हेरोदाचें फेस्त करना. हो आसा फरक. बियान ताणें जुवांक दिवशी मारयले आनी जुवांचे आमी फेस्त करता पूण हेरोदाचें फेस्त करना. कित्याक? तो भिवकुरो मनीस राय जावन आसलो. देखून आमी भायल्यान कितले घटमूट म्हूण दाखोवं येता, भितरल्यान जावं पुरो आमी भिवकुरे खावचे न्हीचे. देखून देवाची जाणवाय आमकां आज बरी बुधबाळ सांगता. आमी जिणी कशी जाय तशी घेवं येता. थोडे जाणां म्हणटात बर्थडे आमचो जल्मा दीस खंयचो तो?
तरणाटी आसली जावं प्रचिंतात आनी मुखार म्हाका एक 50-60-70 वर्सां जियोवंक आसात देखून आनी जियोवंक आसात एक 40 उतरल्या उपरांत कितें आमी चिंताव आनी कितलीं उरलीं म्हणून देखून बर्थडे एक जल्मा दीस मुखार मुखार वता आसतना आनी कांय थोडी मात उरली देखून आमी म्हणटा निमाण्या काळार जाल्यार निमाण्या वर्सांनी बरें करून जियेवया जायत्यांक आमकां आतुराय कांय ना तरी एक कुमसार तरी जाया मरच्या पयलें कित्याक आमकां थंय एक कावजिनी आसा भिरांत आसा ताच्या बदलाक खरी एक घडी आमी तयार आसली जाल्यार देखून जाणवाय आमकां जाय पुर्ती देवाच्या उतरांत मेळटा बायबलांत मेळटा आज ती आपणावया आनी आज आमकां जाणवाय कितें सांगता जेजू तो आमचो सोडवंदार ताचे थंय आसा सासणीक जिवीत ताचे बगार आमकां हेर सकट फोंडा करून पायता ताच्या उपरांत आमकां कितें म्हूण खबर ना पूण जेजू आमकां ताची खबर दिता कित्याक तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला देखून मेल्या उपरांत आमकां आसा सासणाचें जिवीत तें आमच्या फकत हुशारगायेन विज्ञानान ह्या क्लासीन बसून शिकूंक जायना भावार्थ असो अनुभव गो तो जियेवया आमच्या भुरग्यांक सांगया आमच्या ल्हाना व्हडा थंय वांटून घेवया आनी तांतू आमकां सासणाचें जिवीत मेळटा आमकां खरी जाणवाय देवातान मेळो तुझी सुंदर बापा आमच्या रसनारा गोपून घे तू दयेच्यो लायल परता कुर्बे देण्या जाकारा गोवा उंडो जागा सोरो तुका भेटता जेजूचे वासरग संबोधन म्हूण मागता एका मोनात सुख दुखांची तुका अर्पिता मानून घे बापा म्हूण परता आनीक घेवून आमी आयल्या तुजे सुखार बापा आमच्या रसनारा लाल परता कुर्बे देण्या जाकारा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या जाल्लें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर म्हणून घेवं सर्वेस्पर आमच्या बापा तुजे परजीची देणी प्रसन्न जावन मानून घे आमकां ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सतमनता तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परातय उपाटा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारा आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकुळ तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकणटा तारण मेळ्ळेली तुजी परजा सरकार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या संता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय
उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खरा. भावार्थ सोगूट परगटुया. सुमिया जेजू तुझे मोर आम्ही समरता. तुझे पूर्ण जीवन को आम्ही परगटा. तुझ्या येण्यात आम्ही वत्रेता. तुझ्या येण्यात आम्ही वत्रेता. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पलसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत दमदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेधार बापा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. तुजो दिसपडटो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशें नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवो चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणा कापोवणे मेळल्ली आमी सुभागी. सुनिया केंद्रीय म्हाका फोना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Thank you.
कृपेनात मित्र गोपा तुझ्या लिपो प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या संस्कारांनी तू आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमचे असत्कायेक लागून परतून परतून आमी परताव तेन्ना ह्याच बळान तू आमकां दयेन उबार आनी सांभाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सर्वनेचो फळ आमच्या जिणेच्या सालींत आमी बोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयकन बसात. मोगाचनो येवच्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत ह्या देव मंदिराच्या वाठारांत तारीख 23 आणि 26 23 आणि 26 म्हणसर 4 दिसांची रेतीर आसा केल्या. ही रेतीर ब्रदर प्रकाश बँड्रा आनी ताजे सांगाती चलोवन व्हरतले. गेल्या त्या वर्सा ह्या रेतीरेक 12 ते 14,000 लोक म्हणसर हांगा आसलो. तुमी ह्या रेतीरेन पात्र घेतलो उडास आसूंक पुरो. ह्या रेतीरे खातीर आमी तुमचो सांगात मागणे आनी आर्थीक कोमोक आशेताव. ह्या रेतीरेक आसा करूंक जायतो खर्च आसा, जायतो येवजण जावंक आसा. तुमी सांगात दितल्यात म्हणून आमी पाती येता. ऑक्टोबराच्या 2 तारीखेर सकाळी 9 वरां तावन सांजेर 7 वरां म्हणसर ऑक्टोबराचो पयलो आयतार हांगासर कॅरिस्मेटीक एका दिसाची रेतीर आसतली. सांगातास ऑक्टोबराच्या 30 तारीखेर ऑक्टोबराचो निमाणो आयतार सकाळी 9 वरां तावन सांजेर 5 वरां म्हणसर कन्नडा भाशेंत कॅरिस्मेटीक रेतीर आसतली, एका दिसाची रेतीर आसतली. ही रेतीर चलोवन व्हरतात ब्रदर जोसेफ पोट्टा तावन. कार्मेलीत वोडदूम सांगतना आमी याजक आनी ब्रदर्स तशेंच भितरली माद्री आनी तशेंच तिसरो वर्ग जावन आसा लायकांचो वर्ग, हाका आमी OCDS म्हणटा. आमच्या ह्या कॉवेंतांत कोंकणी भाशेंत OCDS वा कार्मेलितांची तिसरी वोर्ड आमी आसा केल्या आनी हाजी सर मागणे आनी विधानां आनी सांगातात आनी मेळटात कोंकणी भाशेंत आसतलें. तशेंच इंग्लीश भाशेंत आमी नवो एक ग्रूप प्रारंभ करूंक येवजेला. जर तर कोणा लायकांक कोंकणी भाशेक वा इंग्लीश भाशेंत आसतले ह्या तिसऱ्या वर्देक सर्वोंक आशेता तर आनी तशेंच आपले मागण्याचे जिवीत लायक जावन मुंदरण व्हरूंक आशेता तर कार्मेलीत वर्देंत एक लायक जावन सर्वोंक आशेता तर तुमी तुमची नांवां आमच्या ऑफिसाक तुमी दिवची आनी आमी तुमकां एक लायक जावन कार्मेलीत वर्देंत सर्वोन आनी आपल्या कुटुंबाचे जिवीत मुंदरण व्हरूंक आमी तुमकां कुमो करतले. जर तर असले कोणी आसा तर तुमी तुमची नांवां आमच्या ऑफिसान तुमी दिवची. डिसेंबराच्या 5 तारखे तावन 15 तारखे म्हणसर ग्लोब ट्रॅव्हल्साच्या सांगाता आमी इन्फंट जीसस श्रायना तावन इस्रायल गांवांक पवित्र पयाण आमी आसा केला. आमी दोगी जण याजक, हांव आनी फादर रुडॉल्फ, ह्या पयणांत आमी सर यात्रिकांक सांगात आमी दितल्या आनी इस्रायल, पॅलेस्टीन आनी इजिप्ट ह्या देशाक आमी वेतल्या. जर तर कोणाक तरी ह्या पवित्र पयणाक इस्रायल, इजिप्ट आनी पॅलेस्टिनाक वचोंक मौन आसा तर वा इच्छा दाखयता तर तुमी आमकां आमच्या ऑफिसान मेळचे. मुखले विधान सर आमी तुमकां दिलशेतल्या. तुमकां सर्वांक बरें मागता आनी जेजू बाळकाची आशिर्वादां. सर उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेन.
मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावं सो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडागून कन दैवीक जैस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्राग असो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता आमच्यो सगळ्यो गरजो बाळका जेजू मुखार दवरया आमच्या कुटुंबांतल्या ल्हानां खातीर नेणट्यां खातीर युवजनांक बरें शिकप बरो फुडार बरें काम मेळच्या खातीर जाणट्यांक तांच्या कामांत तिरासन बरो लाभ बरो आदाय आमच्या मालगड्यांक तांची पिडा सोंसून व्हरूंक बोळ मागया ए भगेवून जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजा पितरान उगडाप गेल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावंक दिवंक उखललो आसता तुका पातयेनी उलो मारतल्या सक्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो त्रास खतम करली आनी आमी आमचेर सुटलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पोर वायटांतल्यान आमकां निवार नमान बरी एकूच पेंबरल्ले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती बरी देवाची मेळ मोप्यांक आत्मधिकार आतां आनी आमच्या मरणाची घडी आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जेलो नमान बरी एकूच पेंबरल्ले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती बरी देवाची मेळ मोप्यांक आत्मधिकार आतां आनी आमच्या मरणाची घडी आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जेलो नमान बरी एकूच पेंबरल्ले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती बरी देवाची मेळ मोप्यांक आत्मधिकार आतां आनी आमच्या मरणाची घडी आमेन आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळकी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतले बिरमोतीन बरोले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुदी आनी इतल्या गत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुसावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन बळका जेजून आमकां फावो केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका अर्गां दिवया मागया ए बो उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्ल्या ह्या देवाडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तूं जावन आसाय आमचो देव आनी रचना सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवंक दी आनी तुजे कळारांतली दैवीक मजा जोडून दी सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोमेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना वचून येयात क्रिस्तचे शांतेन तुमकां धाडटा
देवाची उदुळका जिसू बाळका आमचे पिसांग आयकाची माती जिसू बाळका आमचे पिसांग आयकाची माती मगानी तुम्ही देतेया भासईल सोम्या तुम्ही तुझी कृपी सोमे जिसू बाळका आमचे बेसांगा आयकाची माती जिसू बाळका आमचे बेसांगा आयकाची माती मुखार पुत्रा सोमे अवकार मुयाशी मागे देऊन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे पवित्र नवे आमेन.